sporacia mana nowe kitrusunkaya amche katio zuria tane kurunda koya sorve sporacia mana sonto saneki kaita sorve sporacia mana sonto saneki kaita podvidar voi spavia patui mianca sorto sobria porsanta coili por via abbiamo caci sorve sporacia mana sonto saneki kaita sorve sporacia mana sonto saneki kaita. सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज दिवं आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां हे आयचे मिसाचे भेटीक आयज आमचें 8वें नोवेन आयची मिसाची मांडावळ करता सेक्टर जिना पेंटा फोंडवे सेंट एंटनी समुदाय जिना मिनीन जेजूस समुदाय फोंडवे आनी सांताक्रूज समुदाय पेंटा ह्या समुदायांतल्या दर एका गोराब्याचेर सायबीण मांयचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया आमची जण एकल्याची मागणी देवा मुखार दवरुया ह्या समुदायांतलीं 2 जाणां आग्नेलो पेरेरा आनी ब्रिजीत हॉस्पिटलान आसात तांचेय पासत मागुया देवान तांकां पेकोवणेचो हात लावंक आनी बेगीन आपल्या घरा हाडूंक तांचेय पासत मागुया हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. आमचो विशय आयच्या 8व्या नोवेनाक समुदायीक मोनान जियेवून मारिया भाशेन जेजूचो पाटलाव करुया. मारिया भाशेन दुसरो नमुनो सोदल्यार पासून मेळून आमकां भोव अवघड अदीक करून ह्या आतांच्या काळार जेजूचो पाटलाव आमी सगळीं करूंक वावुरतांव पूण देवाक मानता तसले जिवीत जियेवूंक आमचे लागीं घोडो ना पूण हे सगळे मारिया लागीं घडले. तिणें आपोसला बाराबोर रावून तांकां धीर बोल दिवन आपलो तसो तांचोय भावात गोट केलो. आमच्या सोर भोंवती जायते आमकां दिसून येता कितले प्रश्न कितल्यो आडकोड्यो पूण समुदायीक मोनान एकठांय जाल्यार वेगवेगळे येवजण्यो आनी वेगवेगळे उपाय दर एक मनशा वरवीं मेळून आमच्यान कसलोय वावर सोंपो करूंक येता. समुदायीक मोनान वावर करूंक आमकां सगळ्यान आयती कर म्हूण मारेचे विणवणेन बापा लागीं ह्या मिसा भेटेंत मागुया. समुदायीक मोन भावा भयणीनो हायचो विशय हो काय बरो. समुदायीक मोनान जिवन मारये भाशेन जेजूचो पाटलाव करुया जाल्यार ही सुरवातेची उतरां जी आतां आमच्या कानार पडल्यात ती आयकून जण एकलो आमी ह्या वेळार आमच्या समुदायाचो उगडास करुया. तूं खंयच्या समुदायाचो तुज्या समुदायाचें नांव कितें तुका खबर आसतली. इल्लोसो वेळ ओगीच रावन तुज्या समुदायाच्या लोकांचो उगडास कर तुज्याच गोराब्याचो उगडास कर आनी तुज्या समुदायान कितें जावपाक जाय कितें तूं मागता तुज्या समुदाया पासत ह्या वेळार तुज्या मनान हाड.
आनी जायते फावटी आमच्या समुदायान जियेता आसतना एकवटाचें कारण जावचे बदलेक आमी दुस्पटाचें कारण जाल्या. बाराबर मेळून वावर करचे बदलेक आमी बाराबर मेळून वावर करतात तांची टिका केल्या. सांगात दिवचे बदलेक आमी तें पिड्ड्यार करपाक आमचीं उतरां आनी आमच्यो करण्यो केल्यात. असले सगळे आमच्या चुकींचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सुरपद्विदार देवा आनी तुमकां भाव भयणींनो, म्हजो गुन्यांव चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Sumya kakutku, sumya kakutku, Krista kakutku, sumya kakutku, Krista kakutku, Krista kakutku. Krista kakutku, Krista kakutku, sumya kakutku, sumya kakutku, sumya kakutku, sumya kakutku. प्रार्थुया. सुर पदवीदार देवा, भोव बागेवंत आंकवार मरेची शेकाय आमकां फावो केले देखून आमी संतोसतांव. ही मोगाळ आवयचे विनंतीन ह्या संवसारान सर्व वायट विघ्नांतली आमकां वाटाय आनी स्वर्गार सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा, सासणाच्या सासना. भाग्यवंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले चिडी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, तुमचे भितरलो कोणूय एकलो दुसऱ्या लागीं विवाद करीत जाल्यार तो नीत करून घेवंक देवान पवित्र केल्ल्या भक्तांक सोडून अधर्मी मनशां फुडें कसो वेता? देवान पवित्र केल्लीं मनशां ह्या संवसाराची नीत करतलीं म्हूण तुमी नको. तुमी ह्या संवसाराची नीत करतले जाल्यार ह्या किरकोळ विवादांची नीत करूंक तुमी पुर्ती न्हय. देवदूतांचे पर्यान आमी नीत करतल्या म्हूण तुमी नकलोत. म्हणटच ह्या दिसपट्ट्या तोंट्यांचे नीत आमच्यान करूंक जायना. तुमचे मदें असले खोटले उत्पन्न जातात तेन्ना नीत करून घेवंक पवित्र सभेंत कसलेंच मोल नासलोले मनशां सोशी तुमी वेतात. तुमकां लोजेक घालूंक हें तुमकां सांगता. भाव भयणी मदें उत्पन्न जाल्लो कोटलो सुटावो करूंक तुमचे मदें एकूय जाणार ना जाल्यार ना जाल्ले भाशेन एक भाव दुसऱ्या भावाक न्याय सभेंत उलो करूंक आमी अणभवतांक नीत करूंक लायतात, अणभावार्थ्यांक नीत करूंक लायतात. तुमचे मदें नीत करची कोटली आसा तेंच एक वायट. तुमी अनीत सोंसल्यार अदीक बरें न्हय, तुमकां नागोवंक दिल्यार अदीक बरें न्हय. पूण
परतेंच ओनीत आनी नागोण तुमची करतात आनी त्योय बी तुमच्यान भावा भयणींक देवाचें राज खोट्या मनशां मेळचें ना म्हूण तुमी नोकरो तुमी फसोन नाकात. पोजडी कुड्ड्या देवांक बोजतात तीं पोर्दवारी कामचारी आपल्याच लिंगाच्या मनशां कडेन पोजतात. पोजडें पातक करपी चोर आपसुवार्थी बेबदी अपमान करतात तीं नागोण करपी असली मनशांक देवाचें राज्याचें दायज जोडची नात. तुमचे मदें असलीं थोडीं मनशां आदीं आसलीं पूण आतां सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवा वरवीं आनी आमच्या देवाच्या आत्म्या वरवीं तुमी स्नान घेवन नितळ पवित्र आनी प्रामाणीक जाल्यांत. देवाचें उतोरें आमचो जबाब जावं दी. आपले पोरचेचो सर्वेस्परान मोग केलो म्हणुया. सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. भक्तांचे सोबेंत गणगणान ताचें किर्तन करात. तो आपलो रचणार म्हूण इस्रायलाक संतोश भोगूं दी. तो आपला राजा म्हूण सियोनाच्यो पुतो धुवो आनंदान उलासूं दी. जबाब आपले पोरचेचो सर्वेस्परान मोग केलो. नाच खेळ करून ताच्या नांवाची स्तुती करून घुमटां आनी सितारां वाजोवन ताचे मुखार वाजोवन कित्याक सर्वेस्परान आपले पोरचेक मोग केलो. दुबळ्यांक धाकट्यांक ताणें सोडवण जोडून दिली. जबाब आपले पोरचेचो सर्वेस्परान मोग केलो. आपणाक मेळ्ळोल्या जोयतां भोगतांक संतोशभरीत जावन आनी कुशालकायेचे उलास सोडून देवा मुखार सोरपटून ताची स्तुती करून ताच्या अंताचेर आसून देवाची वाखाणणी तातूंत ताच्या भोगतांक मेळटा सूख आनी वडवीक. जबाब आपले पोरचेचो सर्वेस्परान मोग केलो. उद्गार सो मी म्हणटा हांवें तुमकां विंचून काडल्यान तुमी वेची आनी फळां दिवची. तोगतात तसलीं फळां. सर्वेस्पराक जोय. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू मागणे करूंक एका दोंगरार गेलो आनी देवाक मागणे करून ताणें आख्खी रात सारली. उजवाडटूच ताणें शिसांक आपयले. तांतल्या 12 जाणांक विचून काडले आनी तांकां धर्मदूत अशें नांवूय दिलें. ते हे सिमांव, ताका पेद्रू म्हूण ताणें नांव दवरलें, आनी ताचो भाव आंद्रे, जाकोब जुआंव, फिलीप बार्तोलोमेव, माथ्यू तोमास, आल्फेवाचो पूत जाकोब आनी उर्बेवून म्हणलेलो सिमांव, जाकोबाचो पूत जुदास आनी घातकी उतरलो तो जुदास इस्कारियोत. तांचे बरोबर सोकला येवन जेजू एका मोडार रावलो. थंय ताच्या शिसांचो व्हड जमो एकठांय जालो आनी जुदेया, जेरुसालेम, दर्या देगेच्या तीर आनी सिदोनातावन ताचें उतर आयकूंक वो आपल्या पिड्या रोगांतलो बरो जावंक आयलोलो पुस्कोळ लोक जमलो.
आनी मेळे आत्मे त्रास दिताले तसलीं मनशां बरीं जावंक लागलीं. ताचे कडसून एक गूण भायर सरून तांकां बरीं करतालो. देखून सगलो लोक ताका हात लावंक सोदतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने भावभयणीनो, आयज तावन आमची कॉलेज सुरू जाल्या आनी आयज पयल्या दिसाक आमच्या भुरग्यां मदें एक डिबेट जाली, ऑन द स्पॉट डिबेट. आनी हे डिबेटीचो टॉपीक आसलो कचरा. कचरा म्हणल्यार कचरो, गार्बेज. आनी डिबेटीच्यो 2 टिमी आसल्यो, एक प्रो गव्हर्मेंट आनी एक प्रो सिटिजन्स, सरकारा वाटेन आनी परजे वाटेन. ही डिबेट जेन्ना सुरू जाली, आदी तांकां पयलीं प्रिपेर जावपाक बीन वेळ दिवंक नासलो, फकत टॉपीक दिल्लो आनी सुरू करता आसतना परजेचे जे प्रतिनिधी आसले, द सिटिजन्स टीम, तांणी कॉमेंट्स केलें आमचो सरकार कित्याक उपकारना, ते गार्बेज कलेक्शन सारकें करना, आमकां बॉक्सां बीन दिल्लीं आहा पूण तेंचे मनीस जे आहा ते वेळा वेळार येयना, तशेंच उरता. आनी सरकाराक लागून सगळी गार्बेज जाल्या. सरकार आपलें काम सारकें करना. आनिकूय थोडे हे भाशेन भितरल्यान राग काडपाचो आसलो. हे परजेचे प्रतिनिधी आसले, तांणी म्हणलें आनी काबार केलें. सरकार उठलो म्हणल्यार सरकाराचे प्रतिनिधी उठले आनी ते म्हणूंक लागले, ही पोरजां जी आहा हे सगळे लेझी, दीज आर लेझी पीपल. तांकां पब्लीक डस्टबिन्स दवरलेलीं आहा, पूण मातशे येवन त्या डस्टबिनान सारको आपलो कचरो घालपाक इल्लोसो त्रास घेनात. पय सन शेवटून उडयतात आनी ते शेवटून उडयलां तें पासून तेंचें सारकें पडना त्या डस्टबिनान, तेचे भायर पडटा सगळें. मागीर उरलेलें काम आहा तें गायो आनी सुणी येवन करता. ही पोरजां सगळें पिड्ड्यार करता. आमचे मनीस येतात व्हरपाक, पूण हे लोक आहा ते सारके दिना. आमी स्किम्स काडलेल्यो आहा, सरकाराचे प्रतिनिधी जे आहा ते म्हणटात, आमी स्किम्स काडलेल्यो आहा कंपोस्टींग करपाक एक एकल्यान आपआपल्याच्या घरा, पूण तेंय ते करपाक सोदिना. आमचे मनीस जांकां आमी धाडटात तांकां आमी पेमेंट दितात, त्या पासत गार्बेज टॅक्स घेतात. हे थोडे लोक ते गार्बेज टॅक्सूय दिवपाक सोदिना. सरकारान मारली आपणाची, वो सरकाराची टीम जो आसली ताणें मारले. परतून दुसरे वाटेन आमची सिटिजन्स टीम आहा ती गार्बेजीचेर सावन सुरू जाल्लें करप्शनाचेर पावले आनीक खंय पावले. कॉमेर्स झगडीं सरकारा मदें आनी परजे मदें. सरकार तरी पूण आपणाचेंय सांगता. हे भाशेन ही डिबेट जी कचऱ्याचेर सुरू जाल्ली ती फकत एकामेकाचेर ब्लेम गेम सुरू जाली. मॉडरेटर असो हांवें डिबेट थांबयली आनी हांवें म्हणलें कचरो खंय गेलो. एक वाटेन सरकाराची टीम आनी दुसरे वाटेन परजेची टीम फकत एकामेकाचेर आतां ब्लेम्स घालता. परजा म्हणटा सरकाराक लागून जाता आनी सरकार म्हणटा परजेक लागून जाता. मागीर हांवें सांगलें तांकां हे कचऱ्याक लागून कितें जाता तें मातशें सांगात. मागीर मातशें शांतताय आयली. सरकाराची टीम आहा ती म्हणपाक लागली ह्या कचऱ्याक लागून आमचो एनवायरमेंट डिग्रेड जाता, डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरमेंट. ह्या कचऱ्याक लागून हेल्थ हॅझर्ड्स येता, हेल्थ पिड्यार जाता. ह्या कचऱ्याक लागून आमकां बरे भाशेन जिवपाक मेळना. परजेचे प्रतिनिधी आसले, सिटिजन्स टीम आसली, तेय म्हणूंक लागले वय हेच भाशेन जाता. कचऱ्याक लागून आमची गार्बेज आहा ती त्या कचऱ्याक लागून आमचो एनवायरमेंट पिड्यार जाता, आमचें हेल्थ पिड्यार जाता, आमकां बरे भाशेन जिवपाक मेळना. तेन्ना भाव भयणीनो हांवें तांकां विचारलें, पयलीं तुमी एकामेकाचेर ब्लेम घातल्या आनी आतां जरी तर तुमी एक पॉयंटाचेर एग्री जाता दॅट गार्बेज इज डेंजरस ऑर गार्बेज मॅनेजमेंट इज मिसींग, जाल्यार सोल्युशन कितें? तेन्ना मागीर हे आमच्यो दोनूय टिमी सोल्युशन काडपाक लागली.
बाबडीन ही डिबेटीची खबर सांगता कित्याक ही डिबेट जेन्ना आयज जाली आनी हांव म्हजो नियाळ करतालो ह्या आयच्या विशयाचेर समुदायीक मौन घेवन मारये भाशेन जेजूचो पाटलाव करुया लागता काय आयच्या विशयाक. आमच्या समुदायांनी जरी तर आयज आमी भितर सरलीं जाल्यार कितें आहा. चडशीं जाणां आतां समुदायीक मौन जें आहा तें सुरू करपाक परतून वाडोवपाक करतात तेन्ना एकामेकाचेर जायत्यो ब्लेम्स घालता त्यो आयकपाक येता. लोक आहा PPC मेंबर आहा, कॅट मेंबर्स आहा. लोक आहा तो म्हणटा PPC मेंबर बरो न्हू, तो आमचे कडेन सारको बरे भाशेन उलयना, तो आमकां सारकें सांगना. PPC मेंबर म्हणटा लोक कितलेंय सांगल्यार फादर आयकना, यो म्हणल्यारय येयना, घरा वचून पर्सनली पासून सांगलें येयना. आजून पासून सेम आमच्या भुरग्यां भाशेन न्हू, हो सरकार आनी सिटीजन जे भाशेन कोत्तालीं आयज क्लासीन ते भाशेन आमी आमच्या समुदायान एकामेकाचेर ब्लेम घालीत आसा काय. आनी देखूनच आमचे समुदाय हो समुदायीक मौन आमचे मदें घडूनच येना काय. हाजेर तुमी जण एकल्यान तुमचो समुदाय वा तुमची समुदाय तुमचो वाडो मतीन दवरून आनी तुमच्या वाड्यार तुमी कितें करतात तें तुमी बरे भाशेन जाणा, तें हांवें सांगपाक नाका. तुमी कितें करतात, समुदायाचो हो वावर कितलो मुखार वेता आनी कितलो फाटीं उरला, कित्याक लागून हें नियाळ करात बरे भाशेन, बऱ्याक पडटलें मातशें निर्णय घेवपाक. भाव भयणीनो, आयज पयल्या वाचपान आमी आयकता भाग्यून पावलू कोरिंतकारांक चीट बरोवन सांगता समुदायाची खबर. आनी ह्या समुदायान ताणें सांगलें कितें चल्ललें आसा कोरिंताच्या समुदायान. जायते तरेची पातकां आहात. एक काय बरी व्हडलीशी एक वळेरी एक लिस्ट पातकांचें सांगलां आनी त्या पातकांत जीं कोण आसात तांकां बरेपण फावो जावचें ना. खंयची ती पातकां? पोजडी, कुड्ड्या देवांक बोजतात तीं, परदुवारी, कामचारी, आपल्याच लिंगाच्या मनशा कडेन पोजडें पातक करपी, चोर, आपस्वार्थी, बेबदीं, अपमान करतात तीं, नागोवण करपी, असलीं देवाच्या राज्याचें दायज जोडचीं नात. भाग्यून पावलून हीं पातकां सगलीं दाखोवन दिल्यां आनी तें ताणें कितें सांगलां तें सारकें. म्हणटूच आमचे मदलें जरी तर भाव भयणीनो असलीं मनशां आसात, पातकाक सांपडलेलीं आसात, देवाचें दायज जें आसा वो सर्गीच्या राज्याचें दायज जें आसा तें वगडावपाचें आसा. तातूंत घडये आमी आसपाक शकता वो दुसरीं आसूंक शकता. जाल्यार आमी आसात वो दुसरीं आसात जाल्यार आमी हें पाड जावपाक दिवचें काय. हें इतलें नेटान सांगलोलें आसा जोडचीं नात म्हूण देवाचें राज, हें देवाचें राज आमच्या हातांतलें वसूंक दिवचें काय. कित्याक आमकां जण एकल्याक हें देवाचें राज फावो जाल्लें आसा. बावतिजमान आमी तें आमचें करून घेतलां आनी आतां आमी संवसारान जियेता आसतना हें देवाचें राज आमी सांबाळून दवरपाक आमकां साक्रामेंत दिल्यात, देवाचें उतर दिलां, आमकां समुदायीक जिवीत दिलां. तर हें देवाचें राज आमी जोडून घेतले जाल्यार बाराबर वचपाची गरज आसा. तर असल्या वेळार भाग्यून पावलू ही सगळी लायन सांगल्या उपरांत ताचे पयलीं एक मुखेल वायट तांचे मदें जें चलतालें तें सांगून दिता. आनी तें म्हणल्यार कितें? तांचे मदें दुस्पोट, डिसयुनिटी, तुमचे मदें एकवट ना, एक मन ना. पयली क्रिस्ती सभा जी देवाच्या राज्याची भुरगीं वो देवाच्या राज्याचे दायजी जाल्ले तांचे विशीं आमकां मेळटा. पयली पवित्र सभा एका मनाची आनी एका काळजाची आसली. सगळें ती भागाक दवरतालीं, एकामेकाक पावतालीं, एकामेकाक रावतालीं. हें सगळें पयले क्रिस्ती पवित्र सभे विशीं आसलें. आनी हे पयले पवित्र सभेक देवाचें राज कशेंच चुकचें ना, वो देवाचें सर्गीचें दायज कशेंच चुकचें ना हें आमच्यान म्हणूंक जाता. जाल्यार हें पयले पवित्र सभेन जें जाल्लें तें रोखडेंच पिड्ड्यार जावपाक लागलें, दुस्पट पडूंक लागली. आनी दुस्पट पडटा म्हणटा तेन्ना कितें? एकामेकाक ते नितीदारा मुखार व्हरूंक लागले, न्याय सभे मुखार. आनी ह्या पासत भाग्यून पावलू तांकां उलो मारता. तुमचे सभेन बाराबर हे तोंटे सुटावे करूंक जायना. ओ धर्मी मनीस आसात तांचे मुखार तुमी तुमच्यो केसी व्हरतात आनी थंयसर तुमी नीत करून घेवपाक सोदतात आनी कोणाच्या हातान दितात. तुमच्यान जरी तर तुमी देवाचीं भुरगीं एक समुदाय जाल्यार तुमच्या समुदायान हे तोंटे तुमच्यान सुटावे करूंक जायना.
बाबडीनो आमचेय घोडे तोंटे आसतले आमच्या समुदायांनी, आमच्या शेजाऱ्या मदें वा आमचो PPC मेंबर आनी लोकां मदें घोडे आसतले तोंटे ना म्हणून ना, सुटावे जातात. ते सुटावे करपाक आमी इल्लो तरी प्रयत्न करता. व ते सुटावे करूंक जे उपाय घेतलेले आहात आनी उपाय दिलोले आहात पवित्र सभेन पासून, ताका आमी आमचो सहकार दिता काय. ज्या मेरेन आमी आमचो सहकार दिना त्या मेरेन जें कितें ह्या सगळ्या वायट मनशां विशीं बागून पावलून सांगलां तें आमचें सगळें खरें जातलें. देवाच्या राजाचें दायज तीं जोडचींच नात. म्हणटच तुमचेय विशीं घडये हें जायत. जरी तर तुमी एकामेका सवें आसलेली ही दुस्पोट, एकामेका सवें आसलेली ही घाराणी एकामेकाचेर आमी घालता ती, जरी तर कसलेय प्रश्न आसात तुमच्या समुदायान आनी ते जरी तर आयज विचारले हांवें कित्याक लागून जाल्यार तुमचे मदलीं चडशीं जाणां बोट दुसऱ्याक दाखयतलीं. तेका लागून जाता, तेका लागून जाता, तेका लागून जाता, म्हाका लागून जाता म्हूण कोण म्हणचो ना. आनी जरी तर तुमचे मदें कोणूय आसा असलो म्हणपाचो म्हाका लागून आमचे समुदायीक मन जायना हें म्हणपी आहा जाल्यार सलाम. कित्याक त्या समुदायाचें मन व त्या समुदायाचें जिवीत एकदम बरें जातलें. एकल्यान जरी तर मानून घेतलें म्हाका लागून जायना बरें, म्हज्यान बरें करपाक जाता हें जरी तर एकल्यान मानून घेतलें जाल्यार समुदाय आपुणूच बरो जातलो. तोंटे आहात प्रश्न उप्रासतात, ते प्रश्न उप्रासनासतना रावचे ना, ते येतलेच प्रश्न. जाल्यार हे प्रश्न सुटावे करपाक समुदायीक मन बाराबर येवप, ताचेर वयर भासाभास करप, समजून घेवप, मानून घेवप. जे कोणें चूक केल्या, जाची चूक आसा ताणें मानून घेवप. जायते फावटी चूक मानून घेवपाक आमकां आडखड जाता. भितरल्यान तावन आमी जाणा वय म्हजी चूक आहा, पूण सगल्या हाचेर जरी तर हांवें चूक केल्या म्हणप म्हणल्यार उणेपण कशें. माय इगो हर्ट्स, इगो म्हणटा तो आहा आमकां. आनी त्या इगोवाक लागून आमी कसले प्रश्न पासून सुटावे करूंक सोदिना. भोव करून जो कोण चुकलेलो आसा तो, ज्या कोणाची चूक आसा ताका सुटावे आनी करपाक नाका आसूं. म्हाका समुदाय नाका, म्हाका इगोर्ज नाका, म्हाका शेजारी नाका, हांव एकलो कोत्तलो हें जरी तर कोणूय म्हणटा जाल्यार जाणा जावचें की होच मनीस चुकीक आसा. आनी जो कोण चुकलेलो आसा आनी ताचो इगो इतलो व्हडलो आहा तो केन्नाच हे प्रश्न सुटावे करूंक सोदचो ना. कोर्टान घडये वयतलो. बागून पावलून म्हणलां ते भाशेन समुदायान तुमच्यान हे तोंटे सुटावे करूंक जाता. तुमकां जाणवाय दिल्ली आसा, देवान देणें दिल्लें आसा, तें घेवन तुमच्यान सुटावे कित्याक करूंक जायना. आनी तें करीत जाल्यार तुमकां हें दायज मेळटलें. भाव भयणीनो, हें जातलें जाल्यार गरजेचें आमकां मागणें. आमी आयच्या शुभ वर्तमानान आयकता जेजू आख्खी रातभर मागण्यांत सारली. आनी कित्याक दुसरे सकाळीं उजवाडलें तेन्ना ताणें आपल्या 12 आपोस्तलांक वेंचून काडले. जायते जाण ताचो पाटलाव करताले, जायते जाण ताचे बराबर येताले, जायते जाण आपूण जेजूचोच म्हणटाले. जाल्यार ह्या इतल्या मदले जेजून 12 जाणांक खेरीत लागशिल्ले आपोस्तल जावपाक वेंचून काडले. भोव गरजेची वस्त हें वेंचून काडपाचें. ही वेंचणूक एकदम गरजेची जेजू. आनी ह्या पासत आख्खी रात आपल्या बापा लागीं उलोवन ताणें सारली, आख्खी रात. आनी सकाळीं उजवाडटोच हे 12 जाणांक वेंचून काडले. तातूंतले थोडे सादे, तातूंतले 2 जाण एकामेकाचे भावूय आसात, तातूंतले थोडे जाण रेव्होल्युशनरी अशे आसात, तांकां कितें सोंसना. तातूंतले थोडे बिझनसमॅनूय आसात, शेतकारूय आसात, तातूंतलो एकलो घातकी पासून आसा. पूण तांकां सगल्यांक वेंचून काडपाक मागण्यान जेजून खेरीत भाशेन वेळ सारलो. आनी हे मागणें केल्या उपरांतूच ताणें तांकां वेंचून काडलें. आनी त्या उपरांत आपूण जंय जंय वेता, जें जें काम करता, तांकां 12 जाणांक आपणा बराबर दवरलें. समुदायीक मन ह्या 12 जाणांचें जेजून जाय तें वाडयलें. आनी जेन्ना जेजू बराबर ते चलताले, भोंवताले, तेन्ना शिकताले. केन्ना केन्ना एकामेकाचेर आड वेताले. आमचे मदलो व्हडलो कोण तेंय तांकां जाणा जावपाक जाय आसलें. कोण म्हणटालो आपूण व्हडलो, कोण म्हणटालो तो व्हडलो. आनी जेजून तेन्ना तांकां सांगून दिल्लें, जो कोण पयलो जावपाक सोदीत ताणें निमाणो जावचो. जो कोण व्हड जावपाक सोदता ताणें दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करची. जो कोण सेवा चाकरी करता तो पयलो, आनी जो कोण आपूण निमाणो रावता तो सगल्याहून व्हडलो. जाल्यार शिसांक
हें जेजून शिकयलोलें तातूंतल्यान जेजू हो संवसार सोडून स्वर्गार चडून गेल्या उपरांत पवित्र आत्म्याचें देणें घेवन हें आख्ख्या संवसाराक ह्या 12 जाणांच्यान पावोवपाक जालें समुदायीक मोन घेवन. तर भाव भयणीनो, आमी जेन्ना मेळटा आमच्या समुदायांनी आमी मागणें करता बराबर, आमी देवाच्या उतराचेर नियाळ करता. खंयचेंय एक देवाचें उतर जें आमकां दिल्लें आसा तें आमी वाचता, 1 पावटी 2 पावटी. तें वाचता आसतना एक समुदायीक मोन घेवन घडये आमी पयलीं प्रिपेर्ड येयना, आयज हांव हें सांगतलो म्हूण. जे भाशेन आमचीं भुरगीं आयज ती डिबेट करता आसतना प्रिपेर्ड जावन येवं नासलीं, ऑन द स्पॉट डिबेट. ते भाशेन आमी समुदायाचे जमातीक येता तेन्ना पवित्र पुस्तक जेन्ना वाचतात, ओ गॉस्पल शुभ वर्तमान वाचता तेन्ना आमच्या मनाक आमच्या काळजाक केन्नाय हें देवाचें उतर उलोवपाक शकता. जरी तर आमी उक्त्या मनान येयल्यान जाल्यार हें उतर आमचे लागीं उलयता. देखून समुदायाचे जमातीन आमी पवित्र पुस्तक वाचता आनी पवित्र पुस्तक वाचून जाल्या उपरांत आमी वांट्टा एकामेका लागीं. वी शेअर. कितें वांट्टा? हें देवाचें उतर म्हाका कशें लागलां, हें देवाचें उतर म्हज्या जिवितांत कशे भाशेन वावुरता, हें देवाचें उतर आयज म्हाका कितें सांगता. सांग दुसऱ्यांक. सेर्मांव सांगपाची गरज ना आनी व्हडली फिलॉसॉफी आनी थियोलॉजी उलोवपाची गरज ना, पूण त्या जाग्यार बसून ह्या समुदायाच्या जमातीन हें देवाचें उतर जें वाचलां तें म्हजे लागीं हे भाशेन उलयता. रॉंग आन्सर ना थिंगा. तुजो अणभव कितें, तुका देवाचें उतर कितें सांगता तें आमी सांगता. देवाच्या उतराचेर नियाळ केल्या उपरांत आमी आमचे तोंटे थोडे अशे आसात, वो जे पॉयंट्स वेचून काडलेले आसात, हे घडये PPC मेंबर आदी फुडेंच वेचून काडटा आयज कित्याचेर आमी उलोवपाक जाय. आनी त्या प्रमाणे आमी डिस्कशन करता. थोडे फावटी हे मुद्दे हांगाच तावन येयल्ले PPCच्या जमातीन तावन आमच्या समुदायान धाडलेले, तांचो जबाब जाय. लोक कितें म्हणटा, लोकांक कितें जाय हें जाणा जावपाक. हिंगा बसलो पादविगार पातकूर आनी कमिटी बसली आनी डिसिजन घेयलें हे भाशेन न्हू. आदी घडये आसलें पादविगार डिसायड करतालो सगळें. पादविगार सांगता तें जालें. आयजूय बीन पादविगार सांगता तें जालें, पूण पादविगार सगल्यांचें मन घेवपाक सोदता. आनी ह्या पासत आमकां पवित्र सभेन ह्यो समुदायाच्यो जमाती करपाक आनी समुदाय कशे एक येवपाक आनी जें कितें आमकां थोडे मुद्दे आसात उलोवपाचे, तांचेर निर्णय घेवपाचे, ते समुदायान धाडटा. चल PPC मेंबराक म्हणटा चल वच तुज्या समुदायान वच, लोकां लागीं उलय, लोकां लागीं विचार. जायते फावटी बरेचशे मुद्दे येतात समुदायान तावन आनी ते मागीर परतून PPCचे मिटींग येतात, थिंगा आमी कन्सल्टेशन जाल्या उपरांत ताचेर निर्णय घेतात. लोकांक कितें जाय, लोकांक कितें नाका, वो लोकांक जाय तातूंतलें कितें सारकें आहा, कितें सारकें ना, तें कित्याक सारकें आहा, कित्याक सारकें ना, हाचेर आमी भासाभास केल्या उपरांत, हाचेर आमी नियाळ केल्या उपरांत ताचेर मागीर आमी हो निर्णय घेतात. तर भाव भयणीनो, जरी तर तुमचे मदलो कोणूय हे जमातीक पावना आनी येयना आनी तुजें मन दिना जाल्यार पवित्र सभे पासत जो निर्णय आमी घेतला तातूंत तूं नाच. आनी कोणें तरी तुजे पासत डिसायड केला आनी तें तुवें पाळपाक जाय. आनी जेन्ना आनीक कोणें डिसायड केल्लें आहा तेन्ना जायते जाणांक आमकां मागीर त्रास जाता. जे निर्णय येयले ते आमकां दिसतात ते आनीक कोणाचे. ह्या दिसांनी आतां सायबिणीची भेट आमच्या घराघरांनी जावपाक वेता तेन्ना होय एक पॉयंट धाडलेलो, जो कोण समुदायाच्या जमातीक येना तेणें सायबीण व्हरपाची काय ना हाचेरूय आमी चिंततले. हो मुद्दो पावयल्लो तुमचे मदें. आनी थोड्या समुदायांनी हेंय बीन जालें, तो उमको येयना, ताका आतां तुमी दिनासतना रावतलीं वा ताका तुमी दितलीं. तुमी म्हणल्यार कोण? PPC मेंबर. तर PPC मेंबराक थिंगा चिड्डावन खावपाचो. पादविगार आतां दितलो? आदीं तावन ती केन्ना PPCचे ती केन्ना समुदायाचे जमातीक येना, ती दुसऱ्यांगेर सायबिणीक वचना, जाल्यार तांकां आतां पादविगार बंद करतलो सायबीण दिवपाची, वा तुमी PPC मेंबर सायबीण दिवपाची बंद करतलीं? हे प्रश्न बरो. पूण समुदायीक मन खंय गेलें मागीर? जरी तर आमच्यो चुकी जातात त्योच चुकी आमी घेवन बसून रावलीं. जशें आमचीं भुरगीं उलयतालीं, सरकाराची टीम आहा ती सिटीजन टिमीचेर घालता आनी सिटीजन टीम आहा ती सरकाराच्या टिमीचेर घालता. मुद्दो थंयच उरलो.
गार्बेज थंयच उरली, आमचें हेल्थ हॅझर्ड जावपाचें आहा तें थंयच उरलें, सुटावें करूंकूच ना. तर भाव भयणीनो, मातशी आमची मन जाग्यार घालुया. जरी तर आमकां थोडी पावटी असली एंडेपणां येता, पिशेपणां येता, ती मातशें काडून कुशीन दवरून समजून घेवया. देवाचें उतर आमकां शिकयता. जेजू जो तांचे मदें आयिल्लो, देवाक लागीं उलोवन आनी आपलो निर्णय घेवन आपली वेंचणूक करून सकयल येयलो तेन्ना सगलो लोक ताका रावतालो. आनी सगळे जाण जेजूक येवन हात लावपाक सोदताले, कित्याक ताचे भितरलो एक गूण भायर सरतालो आनी तांकां सगल्यांक बरी कोत्तालो. मॅजीक अशी बरी. जेजू आहलो जाल्यार आयज काय बरें जावपाचें. आमची जायत्या जाणांची दुयेंसां आयज नाच जावपाचीं. भाव भयणीनो, जरी तर जेजू आमकां मेळटलो जाल्यार समुदायांतल्यान जेजू मेळटा. आमी जरी तर आमच्या दोतोनीच्या भुरग्यांक विचारीत जाल्यार आमच्या संदेशकारांनी तांकां शिकयलां जेजू आयज कशे भाशेन आमचे मदें आसा. हाव इज जीजस प्रेजेंट इन आ कम्युनिटी. जेजू प्रेजेंट आहा, जेजू आमचे मदें हाजीर आसा. पवित्र मिसाचे भेटेन जेन्ना देवाचें उतर वाचतात आनी देवाच्या उतराचेर आमी समजणी घेता, ह्या देवाच्या उतरान जेजू आसा. आल्ताराचेर उंडो आनी सोरो येता आनी उंड्या सोऱ्याची बदलणी जाता, संस्कारणी जाता, तेन्ना ह्या उंड्या सोऱ्यान खरो जिवो जेजू आसा. जो याज्ञीक ह्या आल्ताराचेर उबो रावता ह्या मिसाचे भेटेन, ह्या याज्ञिका वरवीं जेजू हांगासर हाजीर आसा. आनी चवथी ही पोरजा जी हे भेटेक आयज हाजीर जाल्या, हे पोरजे सवें जेजू हाजीर आसा. भाव भयणीनो, हें जरी तर आमी खरेंच समजून घेतलेलें जाल्यार समुदायीक मन घडोवन हाडपाक आमकां त्रास जावचे नासले. त्या समुदायीक मन घडटा आसतना एकामेकाचेर वायट आहा, वय आमचे मदलीं जायतीं पातकी आहात. आनी थोडीं जाणां कडेन म्हज्याहून व्हड पातकी, वो थोडीं जाणांच्याहून हांव तांच्याहून व्हडलो पातकी. आमचीं पातकां आसात. तीं पातकां धुवन काडपाक आमकां कुंचाराचो साक्रामेंतूय दवरलेलो आसा. आमी वसोक, आमी पडटा, जायते पावटी आमची जीब धरना, लूज जाता, ती कितेंय उलयता आनी वेता. जायते पावटी कोणें कितें म्हणल्यार घेवन बसपाची संवय आहा, दुखता भितर, इट हर्ट्स, पेन्स, कांयच सोसूंक जायना मागीर. तेंय बीन तसलीं मनशां आमचे मदें आसा. थोडे जाणां कितलेंय सांगल्यार कांयच समजना, तें आपणाचेंच आदलें आहा तें घेवनूच रावतात, तसलीं मनशां आहात. पूण सगलीं मनशां जीं आमच्या समुदायान आसात भाव भयणीनो, तीं आमचीं मनशां, आमच्या समुदायाची मनशां, देवान दिलोलीं, देवाचें दायज तें. तातूंतल्यान आमी शिकूंक, तातूंतल्यान आमी आमच्या जिविताक एक नवसरणी हाडूंक, तातूंतल्यान आमी देवाक आनीक लागीं येवंक. कित्याक जेन्ना आमचे मदें असोक्त मनशां आसात, तांकां आदार करता तेन्ना आमी देवाचो वावर करता, तांकां समजून घेता तेन्ना आमी देवाचो वावर करता, तांकां आमी बक्षिता तेन्ना आमी देवाचो वावर करता. आनी देवाचो वावर जो करता, देवाची कुशी जो करता, ताका स्वर्गीच्या राज्याचें दायज केन्नाच चुकचें ना. तर समुदायीक मन घेवन भाव भयणीनो आमच्यान जेजूचो पाटलाव करूंक जाता आनी हे भाशेन हें स्वर्गीचें दायज आमच्यान जोडूंक जाता. तर आयचे हे भेटेंत आमकां कृपा मागुया. आनीक एक पावटी आमचेरूच आमी नदर मारुया. आसा हांव समुदायीक मनाचो, हांव एक एकमुडो, आपूण आपणाक देव समेस्तां, हांव म्हजेंच कोत्तां, दुसऱ्याचें पडलेलें ना, असल्या मनाचो हांव काय सगल्यांक भाराभर घेवन बरेपण जोडूंक, प्रश्न जे आसात आमच्या वाड्याचे, प्रश्न जे आसात आमच्या समुदायाचे, भाराभर मेळून ताका आमी एक सोल्युशन काडपाक, ताका आमी सुटावें करपाक वावुरतल्या असल्या मनाचो आहा जाल्यार बरें जालें. तर हे भेटेन जेजू आल्तारार आसा. ह्या मिसान, ह्या देवाच्या उतरान जेजू आमकां भेटला. आतां पवित्र आमची भेटवणी जाता. हे भेटवणेन आमचें जण एकल्याचें जिवीत घालुया. तुमी जण एकलो तुमचो समुदाय, तुमचो वाडो आनी तुमच्या वाड्यांतलीं मनशां भोव करून जीं तुमकां बरीं लागना, जांचो तुमकां राग येता, जाणीं तुमकां हर्ट केला, वो जांकां तुवें हर्ट केला, वो जीं समजुनूच घेना, आपणाचेंच घेवन आसा, तांकां ह्या उंड्यांत आनी सोऱ्यांत आयज उबारात ह्या आल्ताराचेर. आनी जेजू जेन्ना आमकां मेळटा हे संस्कारणेन, तेन्ना जेजूक घेवन आमच्या समुदायान नवेपण हाडूंक, बरेपण हाडूंक आनी हें देवाचें राज जें आसा, वो स्वर्गीच्या राज्याचें दायज जें आसा तें सांगाती आमकां सगल्यांक बाराबर मेळूंक, वावरूंक
आयज वसात. सगळीं उबी रावया. एक समुदाय कसो आमी ह्या वेळार आमची थोडीशी मागणी देवा मुखार दवरुया. सगळ्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी पाप साहेबाच्या एकवटान जेवून सोहो बागेलीपणान जेजूचो वावर फुडें व्हरूंक तांकां बापाचे बोल मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. सगळ्या राजकी फुडाऱ्यांनी आपलोच आदाव पोलेना जावंक पूण सोमेस्ताच्या बरेपणा पासत वावरूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. आमच्या घोराब्यांतली नाटकाय आनी आलसाय पयसावून निसुवातीपणान आमी जेवूंक आनी असो आमच्या घोराब्याचो एक समुदाय आमी घडूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी आयज सेंट एंटनी समुदाय, सांता क्रुसा समुदाय आनी मिनी जेजू समुदाय जिना पेंटा फोंडवे हे तिनूय सॅक्टर सांगाता येवन ह्या नोवेनाची तयारी करतात. आमी सगळ्यांनी आमचें जिवीत सेवेचे गुणाचेर बांदून हाडूंक मनशाकुलांची सेवा करूंक समुदायीक मोनान जेवून सगळ्यांनी एकवटान मोगान समुदायाच्या वावरांक एकठांय खान मारूंक मारये भाशेन जेजूचो पाटलाव करूंक बापाचो बोल आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. नितोल उदका वाऱ्या खातीर देवाक दिनवासुया. आमकां गोंयांत नितोल वारें आनी सुमाराचे बरें उदक मेळटा. ह्या देण्याचो सांबाळ करूंक वायट येवजणे आड बरी जाणवाय दिवंक देवाचो आदार आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. ह्या वेळार आमी जण एकलो आमच्या समुदाया पासत मागुया. आनी तुमच्या समुदाया पासत मागता आसतना तुजेच पासत माग. ही आमची जण एकल्याची जबाबदारी. समुदायीक मन समुदायीक जिवीत जिवंक म्हयन्याक एक पावटी एक जमात जाता ते जमातीक हाजीर जावंक ही आमची जबाबदारी समजून घेवंक आमच्या मनान कितें आसा आमचो ओपिनियन आसा तो उक्तेपणी आमी सांगूंक आमकां जण एकल्याक बळ आनी कृपा दी म्हूण मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. सर्गींच्या बापा आतांच तुजे मुखार आमी दवरल्यात ती मागणी दोयेन आयकून घे आनी समुदायीक मनान आमी देवाचें राजाचें दायज जोडूंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. बेटा गीत गावया गीत आसा C35. Estrela
favor salud. Fridu menam kadilo, Monsha chavauran kelo, Betui kautu kaudo, Wakani tuka, Wakani tuka Baba, Diamka, Diamka, Shiva Udo, Wakani tuka, Wakani tuka Baba, Diamka, Diamka, Admi Pivo. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. कोनवाळ्या बापा, भाग्योंत आंकवार मारी देवाचे मातयेचो उगडास करून आमची मागणी आनी देणी तुजे मुखार आमी घालता. तांचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमचे सर्गीचे आवयचे मजतीन आमच्या दिसा दिसाच्या जिवितान आमी तुका मानवशी कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवार मरेक आमी आयज नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटाव, तुका वंदिताव, तुजी किर्ती परगडटाव. आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्मेचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी, ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक विचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळी, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स.
नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपोर गुठुया पुरसांनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे बागयोन धर्मदुतां बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. स्वर्गार वेची वाट हांव जाणा ती म्हज्या शेजाऱ्याच्या आंगणांतल्यान वेता आनी म्हज्या शेजाऱ्याच्या आंगणांत भितर सरून हांव समुदायीक मन जोडटा. तर हें समुदायीक मन आमी जियोंक आनी हे भाशेन जेजूचो पाटलाव करूंक तयार आसा हांव देखून जेजून शिकयल्लें प्रार्थना सगळीं बापाक उबारुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुट्टय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतायन राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिली संवसाराचे बाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शिली संवसाराचे बाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शिली संवसाराचे बाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें
मोगला जेजू मोगला जेजू तूं भोव पवित्र संस्कार तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंनी हांव सगळ्या वस्तूंनी हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन Jesu dilo amka oslo favor aslo amco Jesu jebol salo amche admi ukek paulo yeah Jesu Jesus, we give to you, all more to God, give grauta, sorgi jemon, Jesus dita, apli kurmas, sobor pita, deva metro, apurzada. Jesus, we give to you, all more to God, give grauta, Jesus, we give to you, all more to God, give grauta, mata deva, mata dilo. Kuri kodai todi tolo surgi udo Jesu dilo osmia kodai todi tolo yeah Jesus we give to you all more to God give Jesus, we give to you, all more to God, give grauta, holy doce, agizada, usirupa, Jesus rauta, jeula rupa, kalsan rikta. Shakotai Ibusuta yeah Jesus we give to you all more to God give grauta yeah Jesus we give to you all more to God give grauta Kamcha Abuksuta Jeura Rupa Proviskuta Amcha Opya Perekuta Amche Chibi Budusuta Yeah
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा, बाग्योंत आंकवार मारी देवाचे मातेच्या उगडासाक आमी तुका भेटयला त्या संस्कारान तुवें आमकां आत्मीक पसण दिलाय. ह्या पसणाचे घोटायेन आमचे माये वरी तुजी खुशी पाडून स्वर्गार तुजी सासनाची सोडवण बगूंक आमी तयार जावं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमी जाल्या उपरांत निमणो आशिर्वाद जाल्या उपरांत आमी सायबिणीक फुलां घालतले. आनीक एक पावटी उगडास करुया. आमी फुलां जी सायबिणीक भेटयता आमी आमचें जिवीत तिका भेटयता, जाल्यार आमचें आनी आमच्या भुरग्यांचें जिवीत आमी सायबिणी मुखार आयज दवरुया. उमो जाल्या उपरांत भायर कॅन्टीन केल्लें आसा आयज, त्या कॅन्टिनान तुमी आयज तुमची भेट दिवची. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. Hymn number T23.
साय बी